King of Century, Achalaya Mata, Studio. जी बॅट श्री मिस्टर अमर जयानी दिल्या ताची बॅट जावन आसा देव बरें करूं मिस्टर अमर जयानी थँक्यू वेरी मच म्हाका इश्टानो हांव काडून आमकां कशी जाता तुमकां सगळ्यांक हांगा पळोवन आनी गोवन फॉक थिएटर आनी ज्युनियर चॅम्प्स हाचे सगळे वांगड्यांक काल जाणटांक देव बरें करूं म्हणून हांव तुमच्या मुखार दवरतां म्हजो शो जाचें नांव जें तुजें तें म्हजें कितलो तेंप पासून तुझ्या भुरग्याक घेवन हांगासर रडटले बाय त्या तुझ्या भुरग्याक घेवन खंयचो रे पयस असो तुजो फुडार कर तो आरेक पत्तो येवचो ना आमचो बाबा येना कोणाची पा पाडून तू म्हज्या गोळ्यांक घालून चिंतिनाका हांव आसतना तुवें म्हजो मोग केला पूण कोण जाणा म्हज्या फाटल्यान तुवें कितल्या जाणांचो मोग केला कोण जाणा हो भुरगो कोणाचो भुरगो हांव नको म्हाका कशी ना तुज्या लागीं काजार जावं आनीक जाणा जावं म्हजी सोयरीक जाल्या थोड्याच दिसांनी म्हजें काजार जावचें आसा वचून तूं म्हजे वाटेन केन्नाच येवचें ना म्हजे वाटेन तूं केन्नाच येवचें ना ह्या तुझ्या भुरग्यांक तूं म्हज्या लागीं दी हांव ताका घेवन खंयसरूय पयस वता त्या उपरांत तूं तुजो फुडार कर बाय रड नाके हय बाय हांव तुज्या भुरग्यांक म्हजो भुरगो जालेल्या पयस सांबाळटलो
आयज जायते दीस जाले हांव तुका पळयता तुज्या भुरग्याक घेवन ह्या क्रुसाचेर येवन रोडटाय पळय पूण आयज तुजी चवथी कोजार हांवें त्या झाडा कुशीत रावन आयकल्या हांव कबूल आसा तें फूल काडून ताचो बोरवड घेवन म्हणजे तुज्या लागीं काजार जावन तुका म्हजी सांगाती करूं पूण तुज्याच पयलीं म्हजी एक कोंता जावन आसा आनी म्हजी कोंता उठल्यार आमी जावन आसात ते एक भाव आनी हांव व्हडलो म्हज्या जल्मा उपरांत 15 वर्सांनी ह्या दोन भाव म्हाका जल्म म्हजे मायन बायक जल्मले आनी ती हो संवसार सोडून गेली त्या पासत त्या भावांक तूं म्हाज्या लागीं काजार जाल्या उपरांत तुवें ताका मायपणाचो मोग दिवचो पडटलो वय हांव तुज्या लागीं काजार जमचो तयार आसा पूण ह्या म्हज्या भावाक तुवें ताची माय जावन ताचो परामर्श करचो पडटलो मायपणाचो ताका मोग दिवचो पडटलो तशें जाल्यार हांवूय कबूल आसा आमी जायती पावटी म्हणटा पूण आमगे भुरग्यां जालें म्हणटोच आमी तांकां विसरता तशें जाल्यार हांव म्हाज्या भुरग्याक ह्या जल्मातूं धाडचें ना पूण तो तुजो पूत व्हडलो ताचो परतून आयलो जाल्यार तो आनी केन्नाच परतून येवचो ना आनी तो हाडलो पासून जाल्यार ताका लागून तुजें नांव कसली गोडचण येवन तुजें ना पूण तुवें म्हाका दुबावपाची गरज ना हांव तुका देव कसो मानतलें तुज्या भावाक मायपणाचो मोग दितलें तुज्या सुखान तुका वांटो करतलें हांव तुका ह्या कुंडाचें सुकून दिता आयज ताक कितें जावं जें तुजें तें म्हजें
हांवच तो कसो खंय गेला पळय तो आनी जरी तर म्हजो डॅडी हांगासर पावस माझे कितें जातलें तू आता बागात काम झाले काय काय आम्हाला सांगलेलं मला काय नव्हतं हांव मातसो वणीला उलोवंक दिसून उरलो तू जाणा आमची वणी कितलो आमचो मोग करता ते तुका कांय खबर ना पळय आमची वणी बाजार हाडटा वणी रांदता वणी उदक करता आनी कितें करता वणी पिटर तू म्हाका तुजे उमेदीची खबर सांगतलो ओ तू म्हजो मोग करतलो दोनूय करतलो पळय तुका म्हज्या वणीची कांय खबर ना म्हजी वणी आनी म्हजो इरमाव आसा म्हणून ताणें इतले त्रास करून म्हाका इंजिनियर केला म्हणून आज हांव इंजिनियर जावन तुका मेवना नाजाल्यार तुकाय मेवचो नासलो आनी इंजिनियरूय जावंक ना पळय आतां तो श्रीनगर वचपाचो ट्रान्सफर जाला आनी आनी एक म्हाका धाकटो भाव आसा धाकटो म्हणशी येदो न्हू बरो व्हडलो कॉलेजीक वता पूण इतलो मस्तो एक दीस घरांत किचन नासतना ना कोणाची ना कोणाची किचनां घरांत हाडटाच आतां तुजी खबर पावली आनी म्हाका सांग फाल्यां म्हज्या पापान आमचे मोबायल हाडून हाडले तूं कितें करतलो ना खऱ्या मोगाचेर केन्ना कोणाच्यान आठवड हाडूंक जायना कित्याक तो खरो मोग आसा पळय तो गांवच्यान केल्लो आसता तो वयर मोग करता त्या रोखडे सुट्टा पूण मजान तुका सांगूं येता हांव फकत तुज्या मोगान जियेतलो आनी तुज्याच मोगान मरतलो पळय आतां एक काम कर तूं हांगा राव रोखडो येता पूण तूं खंय वता रोखडो येता लायटर आनी गॅस काडटा I love you, baby. Well, I'm gonna. थोडं व्हडल्यान मारलें आज हिमोची मला 5 रिपोर्ट आयल्या पावरफुल आतमध्ये जाचो तो काय नजो हे तुवें आपण तुज्या तोंडार मागून घेतलें इट्स मी हांवें तुका सांगलेलें म्हजो एक भाव आसा म्हणून कॉलेजीक वता मस्तो वतो येना काय सिटीक जायना काय तूं आतां सिटीक तुवें ताचेर ताकड मारलाय म्हणून ही डिजर्व दॅट कित्याक ताणें म्हज्या लागीं घाला एक बॅट मारली सांगता आतां तें आतां भितर येवपाचेंच आहा घालान आतां आनी वाटें कित्याक सोडया ताणें म्हज्या लागीं एक बॅट मारलेली की आपूण तुजी लायन मारून दाखयतो पूण चुकचो रे लायन एक मारून जाली ना ती जाली ना 5 बोटांचे दापट सॉलिड पडला जो with my friends hi अरे हांवें आजून पासून ओडून आनी तूं ओडून वता जो तूं जाणा हांव ताचो कितलो मोग करता पळय आनी म्हाका खोशी आसा काजार जावपाची पूण म्हाका मातशी बेश्टी भिरांत कशी दिसता ताच्या डॅडीची ताणें आतां थेरपी सांगूंक स्टार्ट केला ताचो डॅडी व्हडलो दादा वॉट म्हाका मातशें कांय कापा जाता पळय दादा अरे तसल्या दादांक कॉलेजीन आमी मेसतात अच्छा बेरा काय
म्हज्या कॉलेजीन व्हडलें गँग आसा आनी सपोज इन केस जरी आतां बाबा तुमच्या मोगाचेर आडकोड हाडली जाल्यार कितें करतलो हांव ताका दाखयतलो हांव कोण पळयतो दाखयतलो गेला नाजाल्यार म्हणून आमकां तवशी कोण तो म्हजो डॅडी तुजो डॅडी ए हांगासर ये हांगासर ये अरे आयकोंक येना तुका सोदतालो हांव कोणूय जावं हांगा उबो राव म्हाका सोदतालो आनी कित्याक कित्याक एक सांग तुवें तांच्या मोगाचें कितें केलां अरे ती बाबडी रात आसलेलो दीस धरून मोग करता आनी तूं कांयच न्हय करून तांच्या मोगाचो फोग करता ओकोण डॅडी म्हजो मुली आनी तो ताजो भाव जो जर ते अन्नाडी जो म्हणटात ताका सांग हांव तुका त्या पिड्डू लागीं केन्नाच काजार जावं दिवचो ना म्हणून तूं तांच्या काजार करतलो हांव करचो ना तांच्या काजार करतलो हांव करचो ना तांच्या काजार करतलो कितें करतलो कितें करतलो मुनीक सांगून तुज्या हाडाचो पिडो करतलो मुनीक सांगून हाडाचो पिड्डो करतलो हांव आयकोन जाणा तुमकां उनीर वाडयल्यात म्हणून तुमकां माय पायना आनीक जाका माय पायना ताका कोरे मोगाची किंमत केन्नाच कमना अरे पूण आमची उनी उनी होय उनी कोर आनी विचारता हाड लायते तुजे उनी हे म्हटला तुवें उनी घेवन म्हजी शायरी सांगता तुवें हाड लायते तुजे उनी हाड लायते तुजे उनी ताका मुगे घास लाय म्हणटा ताका मुगे कोपर केलो आणि तुझ्या डॅडीच्या तोकलेला फादर मारता आणि त्या डॅडीची तोकली पडटा हांवें तुझ्या डॅडीचे तोकले फादर मारलो न्हू तो चुकोन ते कारा आंटीचे जेवण लावते ना आम्ही जेवले अरे मग अजून आनी लॉस कसली ती आमची वनी ती बाजार हाडटा ती रांदता आनी जरी तो तिणे रांदलेले तिच्या हातांनी आमकां बरयना जाल्यार बरें लागना रे ते बाय गुन्हेच्या हातान चड गोष्ट आसता आमी काजार जातले कुशीन रावतले काजार तर जातले तुमी जाल्यार आमकां सांगना आमचो म्हणून जीव न्हय
आनी काजार जातलें पूण काजार सांग पासून ह्याच घरान रावतलें आनी तुज्या आतांचें चड होय आनी हांवूय तेंच करतलो आनी हांव ना म्हणत जाल्यार ना म्हटलें जाल्यार भितर वचून कुण्ण बुडकुले सोडून उडयतो शिडो तो पळय कुण्ण्या बुडकुल्या फुट्टलो आनी तूं कितें करतलो रे सगळे हात इतले फोडटलो तो म्हाका आनी फोडूंक गेलें कितें हांव काजार जायनासतना आतवरूच सांगतो ना तूं हे करून जातेची भुरगेपणां करतले आनी एक दीस ताका वाड्यास करून सुट्टले भुरग्या म्हणटात ते एक अशें मस्तच आसता छान कसो आसता चिंतन मगें पळय ना हांव फाल्यां ट्रान्सफर जावन श्रीनगर वयतलो आनी म्हजो रोपा मांडचे सुवातेर पॅक करचे सुवातेर ते फुलोवन वचून भितर बसल्या हांव पळय त्या खातीर तुका भियेनाका तुका सारकी चोवपाक सांगता होय तूं म्हाका तांचेर खबरो सांगतलें आनी म्हाका उपाशी दवरतलें म्हजो एक दीस काय बॉम्बेचो आसा त्या पासून तूं भितर म्हाका जेवण काड हांव म्हजो दिसता तूं रोखडो घेतलो कोणाची तकली फोडल्या मोशी कोण हे विचार तुझ्या भावान कोण जो बिडू जो बिडू आंगाय म्हणून सांगा तुका तिची तकली कोणा फोडल्या ते क्लारा आणि तिची तकली कोणा फोडल्या तुमका इतली हिंमत जाती तिची तकली फोडून हांवें तुमच्या लागीं विचारला तिची तकली कोणे फोडल्या म्हाका सांगता आसा तुका सांगतले तकली कोणे फोडल्या कोणे फोडल्या आता पाया पडटा इतकी हिंमत तिची तकली फोड तुझी मुनी कितें सांगता तें सोद हांवें विचारला तुजी मुनी कितें सांगता तें सोद तुवें आयकूंक नाय तुका कोणी कितें सांगता तें पळय हांवें तिची तकली फोडल्या पळय हे पर्यंत घरांत केस्तां वाडलें जाल्यार मारून कुंडो काडटलो पिडू तिची तकली हांवें फोडलेली म्हणून तुजें कित्याक घातलें म्हणून कोण कित्याक बांदली हांव केन्नाच रावपा आसलो आमची उणी इतली पोटकिरी म्हणून कोणी फोडकिरी म्हणूं नाका हां पूण तें कितेंय जावं हिरमो तुका इतको मारपाचें न्हू चड दुखताले चड दुखताले म्हजे पकडा बद्दल सिरियस आहे प्रॉमिस आम सिरियस चड दुखता तुका लागून जाणा तें आतां आयक तो आतां श्रीनगर वता आनी ताका रेल्वे स्टेशनाचेर पाव वचोंक जाय तुका जाय जाल्यार तूं वच पूण हांव येवचो ना आनी इतलेंच न्हू हांव ताचे कडेन उलोवचो पासून ना
तशें जाल्यार हांवूय तेंच करतलो पण आतां दुयेंत पासून जालो जाल्यार हांवूय ताचे कवर पासून घेवचो ना स्ट्रायक जाला तरी कितें कांय जावंक ना आमी तुमची बेश्टीच फकाणां केली कोकाळा केलेली होय. आनी कित्याक बरेंच जावन दुयेंत जालो जाल्यार तुमी म्हाका बोय नासतना रावतात जाल्यार म्हजेशी येय नासतना रावतात जाल्यार आय सी सो तुम्ही दोघांनी मिळून आमची फकाणा केली होय आमी तुमची फकाणां केली आणि आम्ही पासून तुमची फकाणा केली आम्ही टीव्हीतल्या भायर सरून तुझे खबरे कायल्या मालिकेत म्हजी कपडे काढल्या आणि कित्याक तुझ्या मगापासून अशें मोगापासून हा तुझ्या मंगासाठी मी किती करीन वो भालो काढीन आणि कोण वाटेर येतेल्याच्या वड्या घालीन मी तुला मत करतो सीता मी तुझी इतकी प्यार करतो ग तुझ्या सांगू शकणार नाही तुझ्या मगासाठी हांव कितेंय करीन तुझ्या मगासाठी हांव आता दंगर हळून हाडीन आणि माझ्या वाटेर येतेल्याच्या हड्ड्यात घालीन नाही ओय मैं उसका प्यार करता मजा आज्ञा दी श्री राम आज्ञा दी क्या काय नसता तू मेरी सीता मैं तेरा राम तिंगा हनुमानाचे कसले काम कामा डिप्लोमा मागसाय नातोय वा गुडगुडा काढीन तुझ्या हड्ड्यात मारून तुझा हड्ड्याचा झोप बर करीन तू रामाला मानतोस रामाला वो पॉइंटेड बाला मारून हा तुझ्या पोट फोडीन आणि का वो पॉइंटेड कित्याक मागतालो सांगा कितें रावण येलो वखराव राम आणि हनुमान ही दुयेच्या मोगापासून झगडटा गावात खबर चलता ते प्रमाणे हांवें आयकलां तो सॅली आनी लुईस राम आनी हनुमान जावन लोकांचे चेडवां बायलां कोडोंक भोंवतात म्हणून तूं हांगा सुरूच राव ताका हांव पळयता ते कोण पळयते तुम्ही कोण हांव श्रीराम आणि काव हनुमान तू राम जाल्यार तुजें कितें करूं येता म्हजें नो बाण हांगासर मळबार मारूं येता आनी हांगा शीम पडटा तें नाच करूं येता आणि मजा
डंगरच काढून बॉम्बे धरून येता बालकी अरे बोल तुमके विपट्टे जाणतो अरे हांव जाण रे बोंबोई धोबिता ना पडटा कोण करून बोंबी दूर येता तशें तर खरेंच तो हनुमान जाल्यार म्हाका जाय तुवें राताचे आतां वतून करून बोंबी दवरलो सरी तर डंगर हाडून ना जाल्यार हांगा उदीक येतले आनी तूं बुडो म्हणटलो बालकी ए पूण तुज्या दोंगरार साप माझ्या चिंतपाची गरज ना माझी चिंतपाची गरज ना म्हाका जाय खरेंच तो हनुमान जाल्यार आतांचे आतां वतून करून बोंबी दवरलो हांव तुजेची टिका करताय म्हणा आज जातो रे जरी तर तुका पळोवपूय जाय जाल्यार हांव ह्या रामाक मारून दाखयता बालकी राम हातीचे उगराव उबार दाखयता अरे उगराव तो हनुमान तुज्या कितेंय करूं येता कितेंय करूं येता शेगडी दोंगरार बोंबी दवरूं येता दोंगरार बोंबी दवरूं येता खरेंच तो हनुमान म्हाका सांग जातो हांव तुका हांव हनुमान न्ही तूं कोण हांव लुईस हांव एक बाल पोटरा वयता तुमच्यान चोवपाक आणि हनुमान जाऊन लोकांच्या चिडवा बायला कोडो भोवता मारून शेगडी खरी राव आणि तू रे राम हरे राम 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 सारको राम तुझ्यान कितें करूं येता म्हज्या नेगाचो नायच जावं येता जाल्यार आतां ताका सोडून आमचो पळोवया सगळे लायट पालय पळया तुका लायटी पाळूंक जाय लायट पालय तो मुजी पाड करतलो नाका नाका लायट हांगा सोडून हात जावंक जाय होय हे म्हाका सांग कोण हांव सेली सेली आनी लुईस राम आनी हनुमान जाऊन चिडवा बायला कोडून भोवता तो काय बरें दिसता खरी राव ट्राय मारता जरा पळय तुवें हें जावन आसा सेली आनी लुईस तूं ताचे फाटल्यान वचो नाका म्हजे भयणीचो पूत मारियो जाका चड कशी आसा तुजे तुवे बाई काजार जावं ते पासत आयतारा दीस हांव म्हजे भयणी तुजेशी धाडटा तुजे तुवेचे काजार उडोवन चल म्हळें चलवत आनी की कशीची कबर तुजे तुवेक न्हू चल आनी तुमकां सांगता जरी तो दुसरे फावटी असले आडकान करीत जाल्यार हांव तुमकां धरून पुलीस लागीं दितलो सत म्हळ्यार ना ना हिंगा पुलीस स्टेशन हिंगो नाय पुलीस शेपडी कुयता हाडल्या रे ही शेगडी बोंबोय साडल्या अरे तू तीन शेपडी घे ना म्हाका शेपडी मार बेटा अरे तुझ्यात मारून जाय मारलो माझी शेगडी मारून जाय मारलो मारलो जाता मरेस माती सोय रावण येलो आणि आमचे सैनिक पिडार कशे म्हणून हनुमान हो रावण होय हे खबर आहे आपल्या घोडी चढ आणि सैनिक पण गेला पुढो हनुमान हो रावण हो हनुमान केसरी पण ट्रीट काढलो आणि तेंगे सैनिक कोण घातलो जय श्री राम हनुमान पयल्या उडवान रे पयल्या उडोवन असो मायची मोडी उडोवन असो हो हनुमान उडोवन केसो न्हू हो हनुमान हेसोलो चलो म्हणजे तो हनुमान चलो मित्र चलो आज ये सूर्य के अंदर तो एक सूर्य के बाहर ब्रेस्तार त्यार सुरार कोण सुना ए राम Thank you.
गरजच कोणा चलून गेलेल्या कोण म्हाका दिसता हांवच नको फाल्यां म्हज्या पापान आमची म्हाका रातून आली जाल्यार मदीं कितें जातलें पळय हांव तुका सोडचो ना दॅट्स फॉर शुअर आनी खऱ्या मोगाचेर केन्ना कोणाचें नाटक हाडूंक जाय एकटो करून जे परी सुर्याचेर राज ह्या संवसारांत चलना चोंदरीन नासतना तेच परी म्हाकाय दिसता म्हज्यानी राव जावचें ना तुजो मोग म्हज्या काळजाक वय पूण आतां मातसो भियाल आतां तुज्या डॅडी तुवें माझ्या डायरेक्ट भिवजीक कसलीच खबर तो कितना जाणून जा पूण तो म्हज्या उतराक ना केन्नाच म्हणचो हां पूण हांव भियेता फकत तुजे उमेद म्हजे ओनेक भिवपाची गरज ना म्हजी ओनेक हांव सांगता पळय तें जालें म्हजे ओनयेचे काणयेचो बूक तुका सांगून कमेस केल्लो तो आजून कोण जाला सांगू तुका म्हजी ओनी भांगाराचो कुडको तुज्या डॅडी भाशेन लोकडाचो कुडको हांवें आतां तिका त्या दिसा सांगलें पळय हांव म्हाज्या पोटान पडला म्हणलें पडला बेगीन काजार करता कुशीन हांवें म्हटलें आजो म्हज्या मागीर इतली फास्ट काजार करना काय म्हाका जाय तें पळोवंक जाय म्हणून मागीर काजार जाणताय सो पूण तिणें म्हाका सांगलां आयज ती तुमच्या घरा येतली तुज्या डॅडी लागीं आमचें उलोवप खरें तशें करून रोखडी जावची काजाराची डेट फिक्स करूया इतले बेगीन काजार तरी जाय कित्याक पयलीं बरी मोगान पोवया आनी मागीर काजार जाता तुज्या भुरग्याची माय जावची आसा पूण ही खबर मात म्हज्या डॅडीक कमूक पावना म्हज्या डॅडीक कमूक पावना हांवें तुमची सगळी गजाल आयकल्या तूं जावन आसा एकटेच पोळे आमचे एकवटाचे हांव तयार आसा जाता तितले बेगीन तुजें काजार आतां ती उतरां उलयलाय तो तूं उलयलाय हय तुका कशें आसा आमचें काजार करूं हय सडसडीत करूं तुजें घर खंय पडटा लागीं हांगा हांव आतांच वेता आनीक तुजे उणयेक मेवता नो प्रॉब्लेम तुवें आमचेर वचपाची गरज ना ही पळय हांव हांगासर आसा तूं हाचे बरोबर रावता ना ताचे लागीं कितें उलोवंक मेळटा तें हांव उलयतां अच्छा अच्छा हे पडो उबे आहा बरें स्ट्रॉंग आहा कोणें घालपाचें ना टायर दवर आनी फडफड आयलो हो गोल काजाराचें गोड दवर आहा तूं पडटाय तूं पड पूण हेका गोड दवर सोडी नाका हांव दिवता एना एस बी जावन आसा म्हजी एकलीच आपुरबायची तूं काजाराची तारीख केन्ना फिक्स करूया काजार कोणाचें काजार म्हाका कशी ना पिटूक तुजे तुवें काजार करपाची तूं कितें उलयता म्हजी तूं पिटूच्या भुरग्याची माय जावची आसा भुरग्याची माय तें भुरगें पिटूचें म्हूण कोणाचें सांगायता तें कोणाचें पाप म्हूण कोण जाणो तरी तर तुमचो पिटू म्हजे तुवें लागीं काजार जायना जाल्यार म्हजे तुवेचें कितें जातलें तुजे तुवेचें तेंच जातलें जे 21 वर्सां आदी म्हजें जालेलें पळय तें एकटेच फोन ते म्हजे ताका तो माताडून रोखडीच तिची माय सोंपलेली आनी हांवूय जावन आसली एकलीच तूं म्हजी मानची बरी आसतना तुज्या पाताची निशाणी हांवें म्हज्या कुशवान सांबाळलेली आनी जशी लोकांनी म्हजी केंडांनी हालत केलेली तीच हालत जाय म्हाका तुजी तुवेंची जालेली हांव म्हजे तुवें पासून कितेंय करूंक तयार आसा हांव म्हजे तुवें कितली दोत दिवंक तयार आसा कारण जें कितें म्हजें तें तिचें काळजाचें दाग वचना
देखून आपण तुझे तुझे लगे काढून जाग केन्नाच दिवची ना म्हणजे तुझे चर्चा तुझे औषध पाय म्हटलं एक सांगून तुझे माया पडताय तू फक्त चिंता तुझे तुझे पुष्पा मागलेल्या भुरग्याचे तुझे केन्ना तरी तुझ्या पुताचे दिसला लका आम्ही जाय म्हणालो पुण्या सांगलो तुझ्या स्वतःचा माझं पूत म्हणून मानून घेऊ केन्ना केन्ना लका तुझी गरज ना पडते ना पुण्या सांगलो म्हाका खबर ना पूण जरी तर तुझे तुझे पुस्तरे करून जाल्या माझं पूत म्हाका केन्ना सोडून देखून आपण तुझे तुझे लगे काढून जाग केन्ना दिवची ना केन्ना ती गेली गेली आहे लावणार असते तू रोट्या किती झालं किती रोट्या तरी किती झालं पेटू तुझी उनी ना तू काय लागेल का जातो मोठी होणी तयार ना म्हाका नेसमी लागी काजार करू च्या हे केन्ना जावन वचो मोठी होणी केन्ना दागोड हाडची ना म्हज्या काजाराची म्हाका तुजो दुबाव लागता तू कसलो नाड पळय तो हांव जाणा तुवें नाना कितें तरी गुंडूल आसाम केला म्हज्या होणयेक जावनाले हेजे हांगा सुद्दां जावं मागीर कितें करचें पयलें आमी ते भुरग्याक तू रडलाय ते आनीक रडो नाका तुझी दुकां पोस आनीक भितर वच कितें करूंक जाय तें हांव करतलो चल चल कोण लागला रे पाटल्या ट्रेंडी वाटेन एक चल धावलो पळयलाय पळोवंक ना ना बस बस काका गेले तो आमचे पैसे म्हणून हांव सोडलें म्हाका बरोबर दिसता एक तुझ्या हातांत पाकीट आसा तें कोणाचें हांवें विचारलां तुज्या हातांत पाकीट आसा तें कोणाचें काय ते पाकीट कोणाचें ते पाकीट तुज्या लागीं कोणें दिलां ते पाकीट तुज्या लागीं कोणें दिलां आजी म्हज्या माय हें घेवन धांवोन येतालो दिसता वो एका पाकीट तुज्या लागीं कोणें दिलां हाका लागून पांयां पडटा दिसता हांव म्हूण खबर म्हाका सांग हें पाकीट तुज्या लागीं कोणें दिलां काय म्हणून आनी कोणें वो हा तूं हांसताय पाकीट चोरताय आनी हांसताय फायद्याचे हात लांब मागणं चोरी करता दोधिऱ्या यो माझ्या बरोबर हांवें सांगला यो माझ्या बरोबर म्हणून त्या दोधिऱ्यान म्हाजो तापट मारलेलें तेच पासून ताचें पाकीट घेवन हांव धांवन आयलो हांव जाण हांवें चोरी जातालें हांव जाण हांवें चूक जातालें म्हणून पूण तुवें म्हाजी चोरी पिळगेर कित्याक घातली तुका सारवार करून म्हाका सादर कर
चालवा तू त्या दिसा तूं म्हणीन म्हजे पाप पेटूचे तापलेले कोणी पिडून म्हजो चड मोग कित्याक हातूंत कसलोय तरी गूट आसूंक जाय आनी तो गूट सोदून काडल्या शिवाय हांव केन्नाच रावचो ना वय तो गूट सोदून काडल्या शिवाय हांव केन्नाच रावचो What this? I ain't understanding. You separate us in talking and me no respecting. What is this one all nonsense? Sorry. I no sitting. I standing talking. Mrs. Clara, माझ्या पुताक बिलकुल कशी ना तुझ्या शिरवाला की काजाचं पण तुझ्या पासून शिती बेतीक जायना काय मिसेस क्लारा हांवें तुजी चेडवापासून एक बरोस भुरगो पळयला होय ताचे लागीं जायते आसा ताचें नांव कितें? ताचें नांव लुईस तो हांगाच आसा तो क्लारा मारी बिलकुल कशी ना तुझ्या डिप्लोमा लागीं काजार जावन त्या बसत हांवें ताका एक बरोसो भुरगो सोदला वजारणी सुट्टा आनी कुरुटांनीच मोडटा हय ताचें नांव जावन आसा सॅली ऑफकोर्स ती कोण हांव जावन आसा मरीची मम्मी हांव जावन आसा मारेची मम्मी हांव जावन आसा मरीची मम्मी कटी शकते लुईस आनी सॅली तू अरे तू आंटी जाल्या जाल्यार म्हाका पण सांगलो तू आंटी जाल्या जाल्यार तुवें म्हाका पण सांगतालो तांदूळ ती गोड गोड बरें वळख तुम्ही दोगांय एकामेकांक वळखतात? वळखतात म्हणजे मारियोचा पाय 2 फावटी काजारी हांव ताची पयली बाय आणि हांव जावन आसा ताची दुसरी बाय थँक्यू What is this name? Shit. Okay, thank you. क्लारा चड सिद्धी कितें सांगू क्लारा म्हजी भयण मारियोची मम्मी हांगासर सोयरीकेचे उलोवंक येवची आसली ती एक्सिडेंट जावन ह्या संवसाराक सोंपली हांव
कोण आणि मावशी कोण वय तसले म्हाका कळूच ना म्हाका जाणा जाऊन काय तुम्ही कोण पळयची कितेंय तरी कोण कोण आसा म्हणून हांव माझी कोंकणी आयकून काडटली आनी भितर वचून तांची दोगांची आमी लिट्याच्यो पुरयो काडटली हांव तुमकां बरें करतलो म्हाका जाणा जाऊन काय तुम्ही कोण पळयची हे सांगून सोन्या हांव तुमकां सांगता बरें म्हाका सांगा तुम्ही कोण पळयची वचून पळयली जाल्यार म्हाका रोगिया वाट पडलेल्या वचून वाट पडलेल्या ओस्या वचून पळयली जाल्यार मारल्यार हांव तुमचे दोंगे करतलो दोंगे इतले कापले भुरगे वाट पडलेले वचून जीव ताका जाल्यार म्हाका ऑफर करता हांव तुमचे दोंगे म्हणटलो दोंगे इतले नासलेले भुरगे रस्त्यार सारको कासार केलो म्हाका सारको कासार तुज्या वाड्या फाट पडलेले सारको कासार केलो सारको कासार केलो इतले नासलेले भुरगे एकदम बरी जालें बरा तूच म्हाका सांग ते नुस्त्याने म्हाका अशें करपाचें फाट पडलेले इतले नासलेले भुरगे फाट सारको कासार केलो ताणें म्हाका जावुल्ल्या सारको कासार केलो ताणें म्हाका एकदम बरी जालें एकदम बरी जालें घरा तुवें तुजे बाबा चिंतपाची कसलीच गरज ना तुजे तुवें सोयरी काम कितें जाता म्हाका जेम येता जेम येता कोण जेम येता ओय जेम येता म्हाका जेम येता जेम येता कितें जाता जेम येता डॉनर डॉनर कोण म्हणतो अरे तुका विचारलं सोन्याक विचारले तू म्हाका भितो जाता भर जाल्यार भायर पडपाक त्रास नाका काय म्हणून आतां आमकां चोवपाय आतां आमकां चोयल्यार कोण म्हटले इजडी हुई सांगले अरे तू सारको इजडी दिसता वय 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 हांव इजडी दिसता आनी तू इजड्या माय दिसता हो एक मोरो भर त्रासा पडल्या आनी एक सांगू एक डिप्लोमा म्हणून नांव कोण काय बरें आवय अरे तेगे मामी फुल शिकप करून पुन्हा गेली अरे पुन्हा गेली कोणा मोगां पडी आनी डान अरे हे डिप्लोमा गेले ना तू बी आमकां स्वता पा तेच्या गांवांत तांबड्या मोच मारपा तोळ बराबर एक चोय पूण तूं समजोशी हांव त्या रावणा बील म्हूण तुजें ना चट हांव बील ना आतां हांव वयता वयतले त्या रावणा मारूं वयता रावणाचो पळयता हय हे रावण येते खंयच्या रे हे साडी नेत हय खंयच्या रे हे साडी नेत होतो हे सायडी चले हे सायडी आतां वेश येता ती चोरी प्लिटून केल्या ती चोरी प्लिटून केल्या ती चोरी प्लिटून केल्या गोऱ्या मनशान रडयता वेळेन तुजी तुका फोटयता
तू कितें सोदवली वनी हांव दुबायकार आयला म्हणून ना हांव आयला तेच सुवातेर तांचे सुवातेर तुवें म्हाका धाडलो रे म्हजो पुण्याव नासतना म्हजो पुण्याव घालो म्हाका लागून तुका तुज्या हाताक म्हज्या पिढी पडलेली ती तुवें पळयल्या वनी तुका दिसती पडटा न्हय हांव सांगलो तुका दिसती पडना म्हणून जाल्यार त्या दिसा जिवान कोणाचें पाकीट करून हाडलेलें त्या दिसाची आंटीची ताणें तोपली पडलेली हें तुका दिसोंक ना दोनूय बोंगलांत तुवें मोचेर घालून म्हाका मारूंक लायलो म्हज्या हाताक मेडी घालूंक लायली कित्याक पाचो कित्याक पाचो तुका कितें जाय आसलें हांव पीक केलो जाल्यार वच आनी मी काडून दी हांव त्या पयलीं येतो ना तुज्या बोगाक लागून आम्ही दोघं तिचे पूत न्हय आम्ही दोघं तिचे पूत न्हय म्हजें पूत खरें हांवें तुमकां म्हजें पूत कशें वाडयलें कित्याक वाचोन आयज तर हांव ह्या घरांत रावंक कबूल ना कारण ज्या घरांत स्वताचे तागडे ग्रेस्तीत ना त्या घरांत हांव रावंक कबूल ना तुमी रावात काम करलो तुका जाणा जावंक जाय न्हय सांग हांव जोक कित्याक खावंक घेता पळय तो वय सांग ते तुजें आयकता आनी आतां येता सांग बेटू जो जे ह्या संवसारान दीस भोव थोडे ताका ब्रेन ट्यूमर आसा ताका मेन ट्यूमर जाला म्हज्या भावाक ब्रेन ट्यूमर जाला आनी तो नको म्हणजे तो नको आनी देखून म्हाज्या कोणाचो कोणानूच ताका मारलेलो त्या पासून हांव सगळीं ताची मोगलां तातूंत घालताली ताका पासून खबर ना कधी खबर तुजो इल्म आनी हांवूच जाणो आनी तुका ही खबर कोणाकूच सांग आतां तरी तर तुका दिसता हांवें कितें केलां पळय तें तुजे सगळीं मोगलां घाल्यार ती गुन्यांव नासता जाल्यार म्हाका गुन्यांव बगूंक आनी तुका खबर मागो नाका चूक हांवें केल्यार तुका हो माफ मोगाळ तुझ्या गोरकाराक जावन तो श्रीनगर हॉस्पिटलांत आसा तुजो जायतो उगडास करता देखून ही चीट मेळना बरोबर बेगीन तूं श्रीनगर ये पूण ताच्या ताची खबर तुज्या देराक मात करूं नाका ताच्या काळजाक मूळ करून बसतलो बेगीन ये तुज्या गोरकाराचो इश्ट जेम्स किशोर कितें जालो रे हांव भितर वचून सांगतलो आनी भितर येवनी ची कोणाची दाखव दाखव चिडी कितें बरयला काय ना जाल्यार बेस्ट चीट घातल्यार फोन करून घोडे नासतना कांयच ना ताका ही नाही ताची कंपनी प्रमोशन दिता प्रमोशन आणि फुडलो पोस्ट दिवची ताका ताची कंपनीन अमेरिकाक धाडू
इरमार बरोयला चिटी चार पडो जाल्यार तुका वतलो तुवें दी अरे म्हज्या काजराचें कितें तूं गेली जाल्यार काजर डोडो पो बाबा त्या पासात तू काय घेना एक्सरसाइज तो नाका होय तुझे सगळे तुझं सासू काय करतात आगे म्हजे माय तो व्हडलो लाड वनी ताका पातयेण येता तो वखदानूच घात पडून काजार मोग करतलो पळय त्या पासात तुझं काय जोड करून ना काजाराक पावतली आणि माफी घेणे ते आणि पाहणं जाल्यार आमचा आशीर्वाद तुझा चल तू किती रोज तुझे सामान पॅक करू घे चल अरे जाला किती म्हाका बेसांव जाय म्हाका आशिर्वाद नाका बेसांव जाय बेसांवाच्या पासून दिया नाका तुका बेसांव हांव दितो आता दिमी घाल अरे दिमी घाल अरे काजार घेतला दिमी घेतला बस बेसा दिमी घाल आजोड बाकी देवाचे बेसांव एका वर्सान तुमगेर 12-13 भुरगीं कोकणागे लुईस काजरा गेला तुझी गो पिला हातीक माटा लावला हातीक मासाची घाण करून काजरा येता पेपा अरे लोकांगे फुकट ना मोदी म्हणे पिता आहे त्या कोण पळयत तुम्ही मोदी म्हणे अरे लिपात किती आहे इगे जा लिपात किती आहे लिपात किती आहे लिपाला अरे घे काय उद्या आमडा अरे तू मोदी म्हणे पिला बुचा बुची बो पिला आणि उद्या उलो तो गावात बाटली घे देला स्वर्गे देला नाको पिस ताई देला पिस हँड झाला तो होय एक मिनिट तू पिस झाला लोका काजरा खाडी करू येता हां पिस झाला गॅस वर पिस झाला सूट बुटली माना पिस बुट पिस याचे बस कॅन बोलताय अरे पिस झाला तो क्लिअर निशारा होय जोय तू क्लिअर तू आता काजरा को क्या मुझे समझला तुम क्या तो क्लियर किती हाते जाना आणि त्रिकोण होय आव तू को 3 क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन होय या बद्दल क्वेश्चन या त्या क्वेश्चन चालले पाटी ना म्हणून जवाब दे पास किती चालले पाटी ना म्हणून आर यू रेडी आय एम रेडी जोय आव 3 क्वेश्चन घात कडे ते 3 क्वेश्चन आठवू तू ना म्हणून जवाब दे पास आर यू रेडी आय एम रेडी आणि एक पाठ पासून तू तरी होय म्हणून जाल्यार तुई म्हाका 20 रुपये दिच्या पडले 20 रुपया हा सारखे आय एम रेडी एज खाना घाता होता चालले पाठवे तिन्ही क्वेश्चन ना रेडी जोय 20 रुपये दिवपा पडले 20 रुपया नाही झाला आणि काय 1 बिडी दिता 1 बिडी जोय तू मरे मुनीस एकदम बॉक्स ना आव केसा होय म्हणून पाना आव होय म्हणून पाना झाड मरे त्या घ्यायची आराम तुझ्या पाय मरे तुझ्या माशी बघ ना ना आवाज केसा होय म्हणून पाना त्यांनी चाललं गाडी ना पडे मला त्याला याची झाड आहे मरे तू डिप्लोमाचो नवरा न्हय रे तू इचारली पाठी होय मग होय होय किती चाल जाय तुम्हाला 3 क्वेश्चन चालले ते होय म्हणून पास होय आणि एक पाठ पासून तू ना म्हणून जाई तुम्ही म्हाका इंडियन 100 रुपया दिवपा पडटले आर यू रेडी अरे होय म्हणून पाचे होय अरे होय म्हणून मागची जरा होय गुरसोटा आर यू रेडी रेडी आय एम रेडी तू मनीस तुला 3rd क्लास
पयर कोणाले आनी कोणा काजरा गेला बरो बुचबो पिला आनी दुकरांगे गुडांनी तो नाल्लो तूं कितें म्हणटा तुवें चिंता म्हणटलो ओय बाकी साळा ओय म्हणो तूं सुपाय तूं थर्ड क्लास पयर कोणागे नुस्त्याचो म्हणून नुस्त्या बाजरा सगळी बायला नेपटाय ताच्या पाय बरो माले पिता तुवें चिंता म्हणो पाटना ओय मागची साला ओय म्हणो तू मागीन त्या 200 रुपयाची पासा ना 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 100 रुपया पावसा नाही पण शंभर रुपये चल नाही मुको नाही 20 रुपये ना तुझे नाव टाक आता भारी भारी काढून मोठी माल 100 रुपये आणि 100 रुपये येतो आवड कसं प्रॉफिट आहे एक पिढी दिलो 100 रुपये कोण कुछ खाना शिकले का ए ना रो आधी 3 क्वेश्चन करता है ला 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 आधी 3 क्वेश्चन डॉक्टर मुझे हेला योग ना मुझे हेला योग ना डॉक्टर हेला तू आयले चड बरें जालें तूं वेळार पाव हेला हांव येता पयस येता माझ्या फाटल्यान माझ्या बाप तुवें सांबाळचें पडटलें हेला हांव मेलो म्हणटोच हांव मेलो म्हणून माझ्या बाप सांगू नाकाय सगळे जाल्यार पिडूचे 1000 रुपया जातले जिवाचे केस पडटले हेला म्हाका कितें जाता पळय हांव मेलो म्हणटोच तांबडे न्हेसचें ना पूण तूं म्हज्या पांयाक सवाल केले तूं काळे न्हेसून आसतना तांबडे न्हेसून ताचे शिव्या केले आनी ताका सदांच सुखी दवरतले हेला म्हाका कितें जाता हांव येता पळय जाता हेला हाटी लागला बार निवळोद्री सर निवळोद्री हाटी लागला आता एक मॅडम गेले गे पैसे अरे मग काम आपण घरा इथं चाई दिले आणि काम आहे अरे मग त्यांना मग काटा गे द्यायला पाहिजे पासून चाय ना काम सोडी लॉस जागा आता किती जाऊ इतिहास आणि डिप्लोमा गे मा येतात या डिप्लोमा माझ्या दिवसात गोडी असून गाडी पण आणि आमच्या चपा मेळपणा होती पण ते मांडऱ्या काजर झाल्या एकदम बस दिसत ते त्या खोलली एकदा तिथे येता बरी आणि आठवून येता ती मेळापूर म्हाका आम कित्या बोला हांव एकदम बरा एक बारकेली स्पीक माणसं या म्हाका पळय जाल्यार पळय ना जाल्यार गेली आमी त्या उतार गेला नाल्यार आंटी येयली ना किती आमी उतार गेला आंटी तू म्हाका एकदम बरी दिसता तुम्ही मला एकदम बरं दिसता वाव देवा उतरतोले हांव ते बोलता ती म्हाका पयर जाता कमी जाता डिका सांटी जाल्यार कांयच नाका सोणसोणीत आसा सोणसोणीत आंटी मातशे पयले गमत दिसता कितें करता तुका भिवयत मुगे भिवयता भिवयता बेश्टी भिवयल्या अशें करता आंटी कितें गमत दिसता कितें करता भिवयत मुगे बेश्टी भिवयता आंटी मत भिवरे गेले मुगे शॉपिंग दिसांचा आवय सायबा मरा गेलो आंटी तू म्हाका आख्खी मत दिसता भिवयता मुगे भिवयत मुगे भिवयता
पिवपानो कितें सारकें बरो रेश हांव पिवयता मुगे कागोय वाल शेव माले तुगे गोंय हेजो कितली हाय तुजी खबर मोज घाता मी घालले आतांच काय बरें आपले चालू तुवें गेलो लारा दोन जाल्यार क्लास नजो टुणटुणीत आसा टुणटुणीत म्हाका प्लेजो बरो दिसता अश्वत त्या तार करून राहिली का बेस्टीची वर्षा म्हणून काय दिसता असं लापडी ना काम चल चल पावया सांगताले म्हाका तुजे केस बरे दिसता केस बदिस पशा त्या तार करून पाहिजे मुनी सगळी केस बदिस तू केस म्हणले की दाबल पहिला सांग किती जा बेस्ट अंगार पडवली किती रे काय बसत आणि फुल बार दिसत ओत बसत पहिले सांग तुमच्या त्या तार कर पाहिजे की बाय इकडे किस्सा प्लीज प्लीज आम गेट मान दोन टाइम गेट आपल्या बाबाला बेस्टी किती लागत होते योय मोठा योय मोठा आपले योय दा केसी पडले आता एक वाट झाला आता वाट झाली दा मनो म्हातारी तू योय मुके दा मनो म्हातारी आणि की करू तोंडापासून सुकली वृत्ती रीत असतो बुडतो कृष्णाचे कळव दादला जाईल अरे माझ्या घराची सगळी चावी घेऊन तू कोणता आणि हांव घरात तो कसो सोदतलो म्हणून जायतो कम ऑन गिव मी द कीज किसू आणि किस दिना एक किस खात्रा सांभाळतो कोरोना आणि किस गिव मी द कीज ना रे आणि हम किस दिना रे तीन त्रास आय सेड गिव मी द कीज सुऱ्याच्या कास्ताच्या रीत असलेल्या कसले 20 लाखांनी तुका भारताचे किस जोडायचे तू किस दि म्हणा आणि तुका काय जोडवा मिळणार रे तू किस दि मला फायदा मिळणार तर किस घेऊ आता टाकायचे तोंडापासून सुकली वृत्ती किस दि म्हणा नाही तापत आलो किस ती मुटलेलो आता किती झाला रेडी हा हांवें तुझ्या लागीं माझ्या घराची चाव येऊ मागलेलो चाव येऊ आणि चाव एक इंग्लिशीन कीज म्हणटात कीज चाय किस मुठाय माग तू किस दि मुगे दोन किस दिली बेस्ट रीत एक नासलो सॉरी आता सगळा पण मुगे दोन म्हणून झाले सॉरी आणि दोन म्हणून आरोडा कुठे झाला झाले पूण तू स्वतः पळोंक ना न्हय कोणा झाले हो की राव पिसो खंयचो आणि आता सब कुठे जा मुगे सोरी सोरी पतन गेलो झाले तुझी सोयरी का पता नव्हता केलं झाले आणि कुठे जाऊन दोन सोरी पतन असं सासपाय ना घरा बुडवलं झाले रे मलाच कळत ना आणि बुडवलं झाले रे हे सोडलं तू मला किती सांगताय हांव तुका आठवत ना अडला झाले रे जाऊ दे ना खंयचो जाणाय आयज म्हज्या मुलीचो जल्माचो दीस आयज ती घरा येता थँक्यू आनी आमी चिंतला तिका एक सरप्रायज दिवं बर्थडे केलाय तुवें अरे ना समज पुढे इकडे आव रे अरे आनी कोण आसा
दारान एक देवी आहे आणि ती देवीची पूजा करून आम्ही फुलं आणली. होय आणि आयज ते देवीचा जल्माचो दीस म्हणटोस तर होळाचं भजन मानो. हॅपी बर्थडे होते माझा बर्थडे होय तुझा बर्थडे तू विसरली काय ना आम्ही तुला उगडास केला नो हॅपी बर्थडे Hey, it's my turn. So happy birthday, darling Muni. हॅपी बर्थडे आधी म्हणे एक सांग आमचो एक मागो हा एक नाव होय एक नाव बरो आसा केदो जाला तुमकां रेकार्ड दिला हा मागीर दितो बिटू तुमच्या कागाला हा कादर एकदम पोट गेले. मुनी म्हाका एक सांग म्हाका इरमान कितें धाडला. तुका इरमान कितें धाडला पळय ते मागीर उलया पयलीं केक काड. हा चल मुनी तुज्या बर्थडेची केक कापूंक जाय. बिटू आयज सुनेचा बर्थडे म्हणूनच तुवें कांदा करूंक जाय कांताराक हांव भियेना कांतार उचके ना अरे कम स्टार्ट. What a wedding for Easter. हा म्हणो हॅपी बर्थडे ट्रान्सफर केला कंपनी तू उडयला मागीर ट्रान्सफर करतले तुझ्या बापान उडयतले काय नजर रडो नाका अरे 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 एक म्हणी रडटाय अरे ती तुका पिड्यार करू नाका केन्ना गरजेक जाय जाल्यार मागीर विकती हाडची पडटली स्मायल बेबी स्मायल स्मायल ए बोले लो तुझ्या बर्थडेची केक दो ए गामा तो सुद्धा द्या तो ना चो किदा बोले आणि सरिया तुझी कॉलेज कशी चालता बोले हांव गेल्या उपरांत तूं तुजे लिसांव सारकें करता हांवें कॉलेजीक वचपाचें बंद केलें म्हणे
मोठे सोडली कित्याक तुका नाका तू शिकप फुडाराचेर व्हडलो मनीस जालोलो फुडारा पूण म्हाका खंय फुडार आसा म्हणे तुका फुडार ना अशें कोण सांगता म्हणे तुका खबर ना म्हाका ब्रेन ट्यूमर जालोलो आसा म्हणून ते सारकें पिडूक सांगताना हांवें सोपली घेवता म्हजे चौथऱ्यान म्हाका थोडेच दीस उरले पुणून म्हाका तुमचे सगळ्याचो जाय तो बघता म्हणे अरे घरी तर म्हजो एक माझ्या घरान येवच्या आदी हांव मेलो जाल्यार म्हजे एक म्हाका सांग आता तूं खूब मोग करतालो पुणून म्हजे एक म्हाका सांग न्ही आता तूं खूब उगडास करतालो पुणून काम करून एक काम करून आम्ही आज रात्री लोकांना पिक्चरा बघून शकता नाईट शो तू सांगताय जाल्यार म्हाका बरो खबर बाय मी गाडी तुज्या पिशव्या भुरगीं आसा आनी रातचे भायर भोंवप बरें न्हय देखून म्हाका नाका तुमी आयज पिक्चराक गेले आनी दुसऱ्या हांव तितल्या दिसांनी आयल्या न्हय म्हाका तर सोगलीं म्हज्या सांगाताक बसून जेवलेली हां म्हज्या सांगाताक बसून तुमी जेवलेली म्हाका जाय बघा ती पिक्चराची खबर आज आम्ही पिक्चरा वयची न्हय आयज तुजो बर्थडे न्हय म्हणटच आमी तुज्या सांगाताक बसया आनी बारोबर जेवया अरे तुझी मुनी आरतीच घेऊन आसा तिका खबर ना आता तो सोसात कोण पावला पळय तो बरोबर पावला तो आनी ह्या फुडें आनी तोंडाची एक जाप भायर सरत तुज्या तोंडान पळय ते 32 दांत आहात ते तुज्या 32 दांत काडटलो आनी तुज्याच बोल्सांत घालतलो पळय ह्या घरांत फकत दोनेची दादा उजो केली आनी तुजी चलची ना हे मूल म्हणटा काय दोळ्यांतल्यान उजो काडटलो जावं ना कोणी ह्या घरांत आयल्यार जायतीं वर्सां जालीं काल आयला आनी तें जाल्यार 3 वर्सां पांय पडोन पडला चालू जाय सुर्याच्या कास्ताच्या खुल्या सादरेक म्हणजे कोंब्यो कोंबी उंदरान हायल्यो उंदरांनी कायल्यो सगळ्या कोळी असतात रे त्या उंदीर माजरान हायले सगळ्या कोळी असतात रे ती माजरां ते माजरांच्या पोत्या घेतात 25 रुपया दिल्या पुरा माजरांक विकून भोंवता 25 उंदीर काय नको आता 25 रुपया दिल्या पुरा जाल्यार एक हजार तुझे माझं आवय इतले हुशार माझो पण ते काय काम करू पडा कसले काम उंदीर 2 दीस पडाय माझा तुझ्या माझो काय उडी त्या तुझ्या माझा चोर मागवण लुच्चो आलसेशन सुण्याता आवडले हे देवाळे आलसेशन सुण्या होता हे दिलो याचे देवाळे सुण्या होता सुण्या असा तुझ्याला 200 रुपया दिला आजचे बुट्टा आवई राजचे बुट्टा चोरान दुट्टा आवई चोरान दुट्टा कोणाले पाकिट मार तो गॅस जायतो आणि तो चोर 1000 लोकां मत बसवाले ते सुणमुड्या काय नको 2000 कोणे इतले हुशार सुणे 200 रुपया दिला फकत 200 रुपया होय पण त्याका एक काम करू पडा कसले काम चोर मस्तो बोटला दाखवच पडा चोकला पडलेली वोस केन्नाच काढिना चोरी तो तुवें चोकला पडलेली वोस काडीत जाल्यार हांव तुका चिरशी मारतो चोकला पळोवन केन्नाय म्हणते
सांग जाव जोकला पडलेली वोस केन्नाच काढी ना. आता ते मग पण दिले अरे बाबा म्हणा कित्याकून तो दोनार धारकार आणि तो दोनार धारकाला मागे जातो तो चलो वयता आसतना एक रिक्षा आड्डोला आणि शेतान दोन घेवन शिकून पडलो हा सकल सारको सकल पडला मुको एकल्याक वयर काढता माच वयर काढून सकल पडतो ना ना सकला पडो वस्तू काढाय सारी तोतले इरा झाला सकल पडा मुको वयर काढून जाय ना तू कापो पाहिला ना रे सकला पडो वस्तू काढाय रे आता सकला पडो वस्तू काढा पडो हमरे आसाड सांगितलं त्याने सांगितलं सकला पडो वस्तू काढा मी चित्त मात्र अच्छा आता कोण हमरे आता 8 दिवस पासून इथं तो वाईट सांगता मुनीस ना स्वतःच सोडून त्या सालातून ती सगळे लोक बोलला बरे वयर काढून सोदिता वर सारे लोक सांग वयर काढा काय म्हणून हा तो उचल्या लोक मात्र म्हणाके नाही लेवानी सकल पडला बरे बेरीन ती पुस्तक त्या पण सकल पडलो का नाही सांगितलं त्याने आता सकल पडलो बस काढा लॉलीपॉप पाचोय काढे पिसाच प्रकार काढे हार जॅकेट पाच लॉलीपॉप चोय काढे पिसाच प्रकार काय नाही काय नाही तू वर काढा लॉलीपॉप खाईन द्या आता 3 दिवस झाले सांगता बल्ब लाय रे म्हणून पण काय कुणी रे मर्या मरे आता लाल मरे आळ मरे आणि चाक्क लाल मरे बाल लाय 3 दिवस पासून तर नाही लागते वास माता मरे अंगा दुधात नापा जाय जातात पण बेट तो पहिला आहे आपण बाल भाव मरे लायला चाक्क लायला वास लायला ना पण बाल पाण्याला लायला चाक्क मरे लायला काय वर या मरे आणि पण चाक्क लायला बात वाटून लायलो पेटा जातो कोण नाही लायला तरी लायला बरं सांगता मला तो पेटा मी का काढले त्या दामबाबा कसऱ्याचं आठवले चेक केलं का टेस्ट करतो चेक केला काय आळा लायला लायले काय तुका गेलो ना बाल दिला तू लायला पसर का की कोणत्या एजंटचा चेक दुसरे पाठोकडे असलो कसलीच पोस्ट दाखवलं जाल्यार पहिली टेस्ट कर चेक कर आणि मागीर घेऊन ये मिस्टेक इतलो आता हो जाणी ते बल्ब याडा पहिलो बाल बिल फाडा ते पसर का तसले आणि बाबा येतात ना एक ना एक काम कर घे एक माचीस वसरा चॉकलेट पैसे दिले त्या आंटीला की मागव सकला मागे आंटी का मागणार वसऱ्याला सांग ना सकला मागे आंटी का मागणार जो अरे किती झाला तुझे सगळं लोक तुझ्या रुमात बसताय भितरल्यान खीव घालताय आणि रोडम बसताय तू सिटीत तुझ्या दुयेंसाक लागून न्ही पळय दुयेंसाचे सुबेज चिंतीत जाल्यार दुयेंस काय धांवच्या नावयल्यान सुबेज जाले भियेना काय हांवें म्हज्या सासूबाय लागीं तुजे ते रिपोर्ट्स आनी एक्सरे आसले तितले हांवें ताचे लागीं दिल्यात आनी ताचो एक फोन आमी घालतात ताणें ताका दाखयता म्हणून सांगता ताणें सांगला 11:30 पासून पावतो तुका दीस का बरो जातलो म्हणून अरे अफकोर्स म्हजो भाव तूं बरो जायना जाल्यार आनी कोणूच बरो जावचो ना संवसारांत
थिंगसान सिग्नल पडले सिग्नलला काट मान गेलेलो मरे हांव तो बँक जंक्शन मला ते भाशेन मान गेलेलो काम सांगले आनी सोडसोडीत फास्ट केले की ना तू बस एक काम करते फासा बाजाय सडसडी जाली ते गोच होता सदा भर सोदता का तर सडसड गेल तो आपण चाकून हाडला बरं झाला चाकून हाडला गॅस व्हेरी गुड नाउ यस व्हेरी गुड दिस व्हेरी गुड एस माय गुड बळारे म्हाका बरं सोदा काम करता बट दिस इज गुड यस माय शेल आमरे शेल हाडला की बट गुड नाउ यस इट इज गुड बट गुड मागे व्हेरी गुड very good they not very good very good matches आओ जाना matches थोड़ा पुणे चेक करना ते बोल काढला चेक करून तुझ्या matches गेम मध्ये फर्स्ट गेला सगळं गाडी पेटून चोईल्या काय काय फर्स्ट गेला आणि सासू काय जरूर येतो ना मला वाटतं बाई नाही तो आजो कधी सोडला पळो काड्या मोर माताला तिंगा का ए बेंता का उस लागतो ना सगळा पळो काढे अरे ओजे पण तुका कोणा सांगला त्याने सांगितला सगळा पळो वाच आंटी आपण खुशी गाडी रोस्टार सुनेचे कष्टातो अरे तू यासाठी तो तुमको सारी दाखवेस बका हम कजे दोगे मुठा मार पडलो इथे टाकतो बाबूगो सुनेचे कष्टातो दया किती झाला ते तुमच्या शेजारीचे मोळे झाला दाखवूयात मका तू असा काम कजे दोगे मुठा झाले तरी किती अरे तुम्हाला जे झालं रस्त्याने झालं एका रिक्षा गाडवलं आणि सारखं शेतान पडलो जायचं लोक मला काढून जायले अरे ते नंबर येतो तुमचं नुसतं सेली पाहून सोडलो आणि कापडी काढीना आणि दुसऱ्या मी आत लावून दिलं झालो वेळ्यात समजा संपला पडलेली वर्ष काढीना म्हणून तू या साडीचं अरे आलं ताका सांगलेले सोपला पडलेले लॉलीपॉप काढी नका म्हणून मुंच्या काढी नका म्हटलं दौड्यात त्याका सर्व्हिसिंग करू नका दौडा येत नका पाळा पडलो सुड्याचे कष्टाचो एक नाचलो आणि तुझ्या लगे आमच्या जीवाचे ते एक्सरे झाले रिपोर्ट्स अरे बरो ग्रास केलो जीवाची खबर सांगपाची म्हटल्या म्हजो एकीस डॉक्टर आर्मांदो कोलासो न्यूरोसर्जन अमेरिकाक आसताना तो हालींच गोंय आयला हांवें जिवाची सगळी एक्सरसाइज ताका दाखयल्या आनी ताणें म्हाका सांगलां आपण जिवाचें गुड ऑपरेशन करून ताका बरो करून दाखयता म्हणून एस्मे वन ये एस्मे कशीची खबर हाडल्या ते आमचे जिवाचे पयले रिपोर्ट्स आसले एक्सरे रिपोर्ट हांवें सगळे तेडी लागीं दिल्ले आनी ताचो एक आमी भायल्या गांवांतल्यान आयल्लो डॉक्टर ताणें तो सगळे चॅक केल्या आनी तो चॅक करून ताका खात्री आसा आमचो जीव बरो जावं येता ताणें सांगलां आपूण खूब ताचें ऑपरेशन करून ताका बरो करता आमचं ताचं ऑपरेशन केल्यावर सारखं बरं जातो म्हणून हा चोट कशाला म्हणे पुणे हे ऑपरेशन करून पळय सुमार 50,000 रुपया पडटले फकत 50,000 रुपया आनी 50,000 रुपयांक लागून तूं इतलो वयर सकलो जाता 50,000 न्हय कितलेय हजार पडो पूण वतात आमचो जीव आमकां बरो जालो जाता आनी पयशांची भिरांत ना नो प्रॉब्लम एट ऑल सगळ्या पयशांची बंदोबस्त आमची उणी करता पयशेच जाय की ना भिरांत ना बरी 50,000 रुपीज अरे आता कोणे मागले तो आता बांधता आता नाका ते पैसे ताचे ऑपरेशन पळय करता तेन्ना ताका पयशे जाय आनी जरी तर ऑपरेशनाच्या टायमार पासून तुका पयशे मेळना तरी भिरांत ना आमची भाटां आसात पळय तातले एकले एक खंयचो वीक नाजाल्यार पिन्यो त्यो
पयशे आतांचे ऑपरेशन करूया पूण बाटाक वीक तुमच्या इरमावची सायन जाय ताची सायन आमी कशी घेतलेला व्हेरी सिंपल इरमावची पासत तूं बियाण हांव म्हजे इरमावची पळयता आनी इरमावची सायन हांव घेता तूं म्हाका फकत इरमावची एड्रेस एड्रेस इरमावचे एड्रेस म्हाजे लागीं ना इरमावची एड्रेस तुजे लागीं ना तुम्ही जाणो तुमचो इरमाव अमेरिकाक फुडली एग्जाम दिवंक गेला म्हणून न्ही आनी म्हाका नाका जालेले खबरो करून ताका थंयसर डिस्टर्ब केलो तूं म्हाका सांग आतां तूं सिद्धिदार आहाय जाल्यार हांगा आतां उलोवप चलता ताच्या जिविताच्या आनी मरणाच्या कोणूय नाका जाली खबर म्हणून तूं सांग तुका ते एड्रेस दिवंक नाका म्हणून तूं सांग तुका ते बाट विकूंक नाका म्हणून वो खंयचेय बाट तुका पिंजर दवरूंक नाका तुज्या लागीं एड्रेस आसा पळयतच ते आर्गा सारका सांगपाची गरज ना म्हाका एका उतरान सांग तुका ते 50,000 दिवपाची करची ना म्हणून म्हाका सांग न्ही तुका ते 50,000 दिवन हे संवसार म्हाका एक नवे दिवपाची करची ना म्हणून जो तुवें झगडपाची गरज ना तुजें ऑपरेशन करूंक तुका 50,000 रुपया हांव दिता ये म्हजे थँक्यू सदांच तुजे उपकार करीना तो म्हणटालो न्ही आपली ओनी देव म्हणून आतां पळय तिका 50,000 लागून कशी आपली त्रास देण्याची रिंगला जाली पळय अरे केन्ना चिंतूंक ना तुजे इनोसंट व्हडले फातरासारके काडीच रिपोर्ट आसा म्हणून तूं सदांच दिताली आमी तुजे भुरगे म्हणून आमी तुजे पूत कशे म्हणून अरे भुरग्याची आनी पुताची खबर तिका कितें सांगताय भुरग्याची खबर तिका सांग तिका कितें भुरगीं जल्मल्या जरी तर तिका भुरगीं जल्मले जाल्यार तिका गमतलें आसलें भुरगीं म्हणचें कितें भुरग्याचो मोग म्हणचें कितें पळय भितर कित्याक तुमकां मोग दिवंक जाय देखून हांवें म्हज्या खास भुरग्याक पयस गेला देखून तुमकां मोग दिवंक जाय म्हणून हांवें म्हज्या दुसऱ्या भुरग्याक ह्या जल्माक धाडूंक ना देखून भुरगे म्हणजे कितें पळय तें नको पूण हातूंत तुमचो कसलो
अरे गोडी ना गायला गोडी ना असं नाही ना की तू तिला भुरग्या हॉलिडे कोण भुरगी बिरगी येईन सोयली अरे काजरा आमच्या करपा लागा कार्ड सापलो नाव घालपा आणि त्या कार्डाचे फोटो मारपा अरे केंगे पर हिची ते आंटी आहेत मामी येतात ते मामी पडा कितें करी आणले ते घर दाखो मारू नाका पहिले चले घर चोपास सगळे सेटलमेंट झालं म्हटलं चालेल न्हू हिची येता आहे ते कचरे हाती येतात ससू Where were you after a long time not be seen in town, man? Where were you after a long time not be seen in town, man? अरे तुला की सारखी इंग्लिश लोक चालू ती भुरगी मात आहे ती टाइम एक मारी हमळे लागल्या पाणी म्हणजे तो इतका सोदीत नो इतको दिस झाले और म्हणजे आमच्या घरात एक चोपा नाका छोड आमच्या घरात एक मोठे गाडी चोपा नाका घर चोपा होय तुझा घर असा घर हा ऑल बंगला आणि गॉगला मस्त कोणाला दाखव यावं अरे बॉलला बॉलला असा बंगला ऑल बंगला हा सारखं बॉलला असा आणि बंगला किती मार रेस्पेक्ट दाई उठ मुट्टा उठाता बस मुट्टा बसता अरे आमच्या बंगला त्या तुला चोपा तुला सारखं हा तुझा बरेच डिमांड असा होय आणि डिमांड आला तुम्हाला खायला देतो आला होता ना ना आऊ तुका नजर करते नजर तो बडी म्हणाला आमच्या घरात कशी असं व्हेरी गुड यो आमच्या सारखं आमच्या बंगला जागा टाकते सारखं बॉलला दाखव कोण ना होय यो कम ऑन लेट्स सेट गो
सांगले म्हणजे चेडो ऐकलं बायला काळीच माचे तुमच्या दोघांना झाला आमच्या माणसे काजरा जाऊ दी मागे सासमा घेऊन गेला बोला सांगतो सासमा बायले कॉल घेऊन बिस्ट्या दाखवया गो चढ्याने घर जवळ फोन करून दाखवया आणि मागे दाखव ओके गीतो झाले म्हणतो चोर नाव गावची ना सासमा चोर दाखवत मग बघत आहे आडू सासू काय काय दाखवया आणि बेटी बोलूया एकदम बरं दिसता पण माणसे गरम झाले तुम्ही भिवपा गरज ना you stand up अरे केसू हांगा काय नाही बरं पोट बीट घालून तुम्हाला किती वाजता आवडेल बॅग बॉटम घालून असं थांबले कृष्णा दस नाही का आणि याची काय शेअर असं नाही कृष्णा हात दस नाही का सासूबाई तू काय इंट्रो करता कम ऑन दिस इज माय चिफ कुक चिफ कुक आधी कुक आधी नाही कम सासूबाई हे आमगे स्पेशल लेडीज कुक स्पेशल बोरे साठी बोर रांधते तो मुगेले साठी स्पेशल पहिल्या मागच्यासाठी पण असतात त्याच्या मागे तू सांगायला पहिल्या मागच्या पण सोयल्या घरात एक चिफ कुक बितो अचानक सासमाच्या मागवण्यात 2 चिकन बिर्याणी घेऊन तुला असं 2 चिकन बिर्याणी 2 चिकन बिर्याणी घेऊन अरे पोटगिरी Side. That's the point. That's the point. Yes. Side. Bito chicken na. Tinya ha. Mati. Kneel down there. Kneel down. अरे साहेब स्वतः चिकन म्हणून kneel down. वेगळं सस्लाय त्यासाठी मांडा हातात आहे ना. त्याला मार त्यासाठी मांडा असतात ते kneel down. स्टील ती आता का बघा Hey ladies cook. Come here. Clean my boat. Come here. Come here. Good Nango. Clean my boat. Good Nango. Corduroy. Clean my boat. Ye gara na down. Ye gara down. Are makili deske sate ye gara post point sogla ho. Ay servidor. Servidor de moja pustache. Bon servidor. Ador ko diso. अरे काय बाबा नाही नाटक चालत या लाईन सासमाई तुझी काय नाही अरे कोणा बेजार करतो ए बाबूश शास्त्री सासमाई तो हकांड सासमा तू विभागावर मच्छे राहते का गांधी करतात अरे बाबूश कोकण कोणाकडे सासमा येतो आकारा से इकडे आता नाही आता बाबूश तुझे जात आणि काय चांगला
कालराजे बिजराजे तिकड्या सोयमध्ये भावाचे सासूमाय तू आमचा सिरविदोर म्हणतोस ही तुझी सासूमाय आमची सिरविदोर तू त्याचा सिरविदोर आणि का सिरविदोराची सासू नाही जाऊ गेलीस ना आ पण ना मुझे तू एक चला 1000 करून काही सांगितलंय तुझ्या मुली सासूमाईला माझ्या 5 गाड्या म्हणून काय नाही त्याने होता आणि बांगडा असता भितर दादा घेत त्या बगड्या न्यायचे म्हाका पिंजीत दोघे मूग रोपा बगड्याचे बगड म्हणजे आता नॉट आहे की ना तर भितर वाटत म्हाका चाव पुश पुश पोलीस पण नाका तरी दोंदे घेऊन आणि के बोलू लोकांचं मार जाता आज ते मस्त म्हाका काजर करून सोडले अरे तू इच्छा वाटला पण तू कॉल करते की रे हां तू इच्छा पिना इच्छा पिना का किया तू म्हणजे नीट काय पोलीस लोक चावी पी करता क्यों ठीक है जाओ दे कोई तुमच्या उन्हीं तू मुझे चावी पी करता चाय भी ले कोई बात बोली चला नहीं कर दे कोण मारू माका मरो नाहीतर माझे कुसवाने असले पुरग्याक मारून जात भुरग्याक किती जाय ती आमकां सगळ्यांकच मारून जाय तितू काल म्हाका आजोगात लोरायसलो आनी तो सांगतालो मुनी मी ताच्या ऑफिसान गेलेले पूण तोच कमी रावता आनी ताच्या सांगण्या कोर म्हणे मुनी आमची चोर विक्री आस काय आपल्या नांव करून सोदता इम्पॉसिबल जोक इम्पॉसिबल हे अशें केन्नाच जावचें ना आमची वणी केन्नाच करची ना आनी तशें करून आमचो इल्मा पयलो सगळ्याक तिका दिवचो हांव तुका सांग तुझी उनी जावन आसा चिओ तिने इल्माक पासून पडून आपलो गुलाम केला असता तुजी आनी तुजी तुमची दोगांयची उतर हांवें आयकोवची पडटा जे दुयेंस पळय तुका जाला ते म्हाका जावंक नासलें आनी देवान म्हजो तुकडो आसलो तू तुकाच कित्याक किडलंय हे सगळें कळलं आमच्या इल्माक लागून तो तुज्या एक काजार जाला ती काय घरान हाडल्या आनी तिणे आमच्या घराची निसंतर केला होय इल्मा तुज्या एक काजार जावचें ताची मेळलो जाल्यार चड बरें जातलें आसलें तो दोग दिलो अमेरिका गेला म्हणून तुमच्या कोट मारलेली तुका पोट मारलेली पिटू कित्याक माझ्या नाकात तुझे कानात पोट पडले देखून हांवें तुका ताची पोटाची खबर सांगवी ना हांवें तुका ताच्या पोटाची खबर सांगून ना जोक कित्याक तुज्या फुडें खबर आसा ताची खबर आयकून पोटाक पुडा देखून हांव तुका सांगूंक जाय म्हज्या पुताले
दिले उनी कित्याक लागून तूं फोट मार फोट मारू कसली फोट बाई गेटा घालूं ना फी घालूंक ना आनी ह्या समोर कित्याक लागून तुवें फोट मारली अशें कित्याक केलें ती कित्याक फोट मारूंक लायलेली ती चोयताले तुमी आपल्या जेकीतू पासून विस्वास दवरताय ते पूण तुमचे जे विस्वास दवरला बाबा तुमचे विश्वासघात केला विश्वासघात केला कळ्ळें जे घरांत मनशाचेर विश्वास ना ते घरांत आनी रावन कसलोच फायदो ना आनी देखूनच ती गेली अंकल तुवें माझ्या 50,000ची बंदोबस्त केला रे हांव बरो जातोच रोखडेच तुजें दुडू फारीक करतलो पूण म्हाका तुजेर विश्वास ना पूण कित्याक जो तूं किंमत करूंक जायना तितलो मोग दितेले उणींचेर इंग्राज जाला आनी फाल्यां म्हजेर इंग्राज जावचो ना म्हणून कितें खात्री आसा डॅडी उदक ती घरांतली भायर सरत गेल्या आतां ती रस्त्यार पडलेली हो लोक तिचे पगार करतलो हो लोक तिका आसतलो डॅडी एसमी इगोजींतली सायबिणी करून रस्त्यार दवरली जाल्यार लोक तिका मान दितलो तेच परी तुमची उणी रस्त्यानी पासून भोंवली जाल्यार लोक तुमचे उणयेची पुजा करतलो पूण तुमचे असले मनशाक घरांतली व्हरून पालासी पासून दवरली जाल्यार लोक तुमच्या तोंडार तुकतलो डॅडी म्हणजे घरातले बाय सोडून कारण असले किती उडे असले ती काय कारण किती उडे असले म्हणून ती बाय सोडून गेली रेस्पेक्ट पिटू तुमच्या दुबावानी हे गोरे किफेन झालेले तेन्ना तुमचे उणीन चितले आपण एक लिडर जावन एकांनान जेलेले परस सरकाराच्या मतान चौकीदार जावन जेलात चोड बरें म्हणून आनी तिणें घर सोडून दिले ना तिने बाय सोडून व्हडली मिस्टेक केला तिने बाय सोडून उपकार नासली आनी आतां ती बाय सोडून गेली जाल्यार आमच्या खातीर कितें करून जातालें तुमच्यान तिका आडाव येताले तुमच्यान तिच्या लागीं बॉक्सोडे मागूं येताले आनी चड जावत जे मेरेन तुम्ही तिका परतून हे घरांत हाडचे ना ते मेरेन देव तुमकां केन्नाच बॉक्सोडे दिवचो ना केन्नाच बॉक्सोडे वय तूं सांगताय तितलें सारकें सोद हांव आतांच वता आनी मम्मीक घेवन येता कोणाक ताची गरज ना ती पळय उलयच्या नांवान एक चीट आयल्या हांवें ती उगडला तुजो पूत वाडोन व्हडलो जाला तुजो जायतो उगडास करता देखून तुज्या पुताक घेवन हांव तुजेशी येता तुजो खातो कोण ना पिडू जोई तो आमचो इल्मो मुनी लागीं कारळ जालो जाल्यार हो पूत म्हणटा तो कुयता आयलो वय पूत म्हणटा तो कुयता आयलो जो आतां उणये परतून ह्या घरांत हाडच्या आदीं पयलो आमी सोदून काडचो पडटलो उणयेच्या जिवितांतलो पूत आनी कोण तो तिचो हो पूत
जातले म्हजे लागीं फुल्या बॉक्स कोणें मागो म्हाका कितें सांगो तुका फकत ताचे तुकाचें पडला तुवें म्हजे वय केन्ना तरी चिंतलाय आतां म्हजें कितें
Such a
पोटात कातुकता तितपरी तुम्ही एकामेकाचा बदला घेऊन चुकतेले आता माझी चितलेली चितना जरूर चारती पावलेली आता तर जो सिकोक सोडून पावता आणि तो सिको तुका सोडून पावता तू हांगा तो कित्या कायला कित्या काय थोडा मला किस्तो असा फार वाचोरान कोणती बाय तू तो हांगा तो कित्या कायला आणि तुका कितें जाय म्हाका जाणा जावंक जाय की कांकणां कोणाची म्हाका जाणा जावंक जाय हे कांकणांत पळोवन तूं कित्याक गाबलो तो पयलीं म्हाका जाणा जावंक जाय हांव कोण पळयता हांव नको ती कांकणां कोणाची पळयची आनी हांव नको तूं कोण पळयतो तूं नको जाल्यार हांव जाणा हांव जावन आसा तुजो पूत आनी तूं जावन आसा म्हजो पाय कांकणां जावन आसा तुजी जी तुवें म्हजी मांय घेवन फोटो दिली तुझ्या वाट्यात जाता या स्वत तुझ्या दोळ्या मुखार आयला निघून स्वत जावन आसा एक चादर ते सदांच मोकळें आसता तकलेर घातल्यार पांयार दिसता आनी पांयार घातल्यार तकली दिसता स्वत आयकलें म्हणटो खुंयसर ना खुंयसर दूख लागता होय तूं देवाक पियेता कित्याक तूं फोट उलयता देखून स्वत उलयतलो मनीस देवाक पियेना तो देवाचो मोग करता त्या पासून सांग म्हाका स्वत कितें पळयलें सांग म्हाका हांव कोण पळयतो सांग म्हाका म्हज्या तुज्या मदें सोयीकर कितें पळयती ना तूं जावन आसा म्हाका तूं हांगा सूट कित्याक आयलो हांवें तुज्या लागीं विचारूंक हांव कोण पळयतो तुमी म्हाका संवसारांत घालून रस्त्यार कित्याक उडयलो पळयतो खरें म्हटल्यार हांव तुका इंग्लीश मारता आयलो फुडें म्हज्या वड्ड्यात आसलेले गाडीत म्हाका सांगता तुका मारिना काय तूं म्हजो पाय म्हणून त्या पासून घे पुस्तक मार म्हाका कारण म्हाका संवसारांत जियोंक नाका संवसारांत मारिना हांवें तुजो सोदून फुड्यार गेलो ताका पाय म्हणून मारतालो जशें पळयत गेले सुनील आपलें जेवण जेवचे उरलेलें जेवण रस्त्याच्या दोब्याक उडयतात तसो तुमी म्हाका संवसारांत हाडून रस्त्यार उडयलो दुसरे पाय तुका संवसारांत हाडून रस्त्यार उडयलो जाल्यार कशें आसलो आपलो हे समाजान म्हजी केवळां केल्यात त्याच पळयत हे समाजान तुजी केवळां केली जाल्यार तूं कशें वागतलो आसलो समाज म्हजे तोंडाक तुकला तेच पळयलो समाज तुज्या दोळ्याक तुकलो जाल्यार तूं कशें वागतलो आसलो जेन्ना तुवें पोलीस सांगून म्हजी म्हायती आनी तुज्या देरामध्ये फूट घातल्या फूट तूं संवसारांत तेन्ना तुका भोवसो आसतलें पूण ना तुका केन्नाच भोवसो आसलें सप्लिमेंटरी म्हणजे न्यू इयर काय कुठे सप्लिमेंटरी म्हणटाय म्हणजे नाव देखो सारको सूट मार सारको सूट मान कितें नव सारको काजरा बायाची सारको गाडी कार्ड दिस
तरी मोर हांव कसवाडी करता हांव मोर आनी मॅच जाल्या मोन आले हांव ऑर्डर मागीर आनी मोन ते तुझमा मोन तुल्या बर काता तुल्या बुडपी मालो मनीस तू मोर आले तू मोर मॅन मोठी कोण कोण आम पयस दितले न्हू वाटकडे कोण येतले होय बरो रोट रोल मोठी पयस दितले न्हू ते ज्ञान माय करता त्या पैशाची कसा मोर कोण करे मोर पडका प्रॅक्टिस मारा सारखे मोर सारखी सावली सारखे मोर ने तो तू मोर कोणे ते वयला घाले रे हा सारखे सारखे काम ती सारखे बेगी ते वयला घाले रे काय मात कोणा का दिस कोणा का मेलो मड्या तो काय काय नेसर रावला नो रुपया पैसा तान्या ती सारखा नीटवे त्या मोर हे दिसात ऍक्सिडेंट जावन मेलो कितमो सांग मोडा सांगतो मेलो सांग मोड रे हय दाखवत मेलो हा बोला रडपा एक ट्रायल मानसोयता रडपा ट्रायल मानसोयता बरी दात जाल्या त्या क्या ये रोडो ये मातुया के रे रोडो मत फेस कर रे पुत्रा फेस कर फेस कर पोटाचे पायचे मुट्टू मोड्याचे पाय दिताय अंदर जापा मेरे मोड्या खाली रोड के बाद कॉल में ये मोरे ये मोरे तुझा तुझे आले बोलने वाले बा तुझे गीता बोलने बा मुझे की का डेंजरी किशोर कुमार मेलो कसो मेलो तो ते बायजन रात बरो बोडोय तो काळान माडा पडा आनी तो माडा चुडी पळानी हार्ट अटॅक जावन मेलो कित्याक म्हणून हार्ट अटॅक केलो दोळे उडून माझे एकी दाबी दोळे अरे तू ले आओ पुट्टी कवच उन्हेच्या आधार केलेले चाय एक मात्र बोलतो उन्हें मग एक गरम गरम चहा गोया
और तू मारता है तो मस्त में तो मग कमी म्हाका ताम लागला अरे चावट Hey. Thank you. अरे आई तुझे खूप कशाच्या कशा एकदम पॉसिबल आहे तुम्ही जाऊ नका माझे खूप आणि माझे खूप कुशल असल्यास आवडचे कार्य स्वतःचाच बघता पहिले आम्ही खुशी वडी खुशी या एना म्हणता की तुमची मने नाही तो की कुया का रोज दिवस असतोच चढाई तुमची मने आश्रमात आहे ही कोणते बाबा गेलेले आहे आम्ही बाबा आहे तू तिका लाकडाची पिढा झालेली आणि ती कोणाला ना बघता त्या आश्रमाची पळत आज कितीच दिसायला आम्ही तिका सोबत बोलतो मला तुम्ही दुपारची गरज ना आठ दिवस त्याला अंदाज कशी पाहतो पया ऑल जाऊन असं तुझा मेडिकल रिपोर्ट हां लेप्रसी असले दुसरे बीएस ना ते बीएस झालेल्या मनशाक टेबलेट असून त्या बीएस दुसऱ्या आमची वडील खबर असते ती का लेप्रसी झाल्यामुळे होय तिथं खबर असते आणि जागी पावती आपण या बीएस ज्या विषयात बघ बघता त्या बीएस सरकार जातात कशी करते कुठीच्या अंगात कोणतीच पगार ती कथानी म्हणजे कसं ती सदांच लाभाची जोडी नेसता बरे आवता देता आणि डॉक्टर घेऊन तिका वरक येता कोण ये तुम्ही तिका मार्क करून आकडा जाता तिच्या हातात ती चहापासून पिया जाते ते सुद्धा जमी सध्या तर मुलीन सगळ्या मुद्दाम केलेला आहे होय तुका लॅब झाला पिढू थोडं तुझ्या लागे होतं लागेल पिढू मग तुझी गिळा दिसता पिढू तुका लेप्रसी झाला आणि तुका लेप्रसी झाला म्हणून तो झाला असताना तुला जाय तुझी लेप्रसी आमकां आयली म्हणून तो आयज तक तू पुसणार वेचिनार कितें राज्य ना आणि तुवें रांदलेलें तूं केन्नाच आमकां वेचिना कालपासून तुम्ही या हातातले माझे जीव मारण्याचं आशा झाले आणि आज काय तुम्ही या माझ्या हातात विचारल्या कोणाला मध्ये त्रासाच्या पगलात आले कोण
म्हाका रस्त्यार उडोवन तुवें ताका तुजें जिवीत दिलें पूण ताणी तुजें जिवीत आपल्या पांयां पोंदाक घालून बसतिलें तुज्या दुयेंसाची खबर आयकना फुडें तांचे काळीज तुका विटलेलें हांव जाणा तुका कसलेंच दुयेंस ना म्हणून तुज्या पोटकिऱ्या दुयेंसाची खबर पोटकिऱ्या मनशाक धाडून हांवेनूच घातलें हांवें घातलेली तुका गोमो तुजो न्हय तुजे गिरेस्तकारीचो बरें म्हटल्यार तुका चिंता न्हय तितका दुबावता न्हय तितका रस्त्यार उडोवन सोडटा ओय तितका रस्त्यार उडोवन सोडटा बिडू एप्री जाऊन या कोणी कोण येऊन पडला जाऊन या एप्री बिडू ओय कोण येऊन पडला तिका लागलं होतं का काय सध्या प्रसिद्ध झाली तिका कसलेच दुयेंस ना हांव सांगता तुजी कितें वचून उदी काय तिका कसलेच दुयेंस ना हांव जाणा दुयेंस आसा म्हणून तें कोणाक काय येतलें बिडू तिच्या पोटकिऱ्या दुयेंसाची खबर हांवेनूच घातलेली पळय तिका कसलेच दुयेंस ना कितें दुयेंसाची खबर तुवें घातलेली तिच्या पोटकिऱ्या दुयेंसाची खबर पोटकिऱ्या मनशांक धाडून हांवेनूच घातलेली कसलेच दुयेंस ना माय कर माय कोण ती तुजी कोण तिका वाचता म्हजी माय आनी गांव जावन आसा तिचो मनीस कपूर तुमकां संवसारांतूच वाटावचे पासून तिणें म्हाका रस्त्यार उडयलो पूण तुमी तिका विश्वासघात केलो तिच्या काळजाक दोखो दिलो माय ज्या घरांत मनीस मनशाक कळना त्या घरांत रावन बसतोच फायदो ना त्या पासून ते माय आमी हे घर आनी तो गांव सोडून पयसले ते माय आमी पळय गरज आसा कित्याक तुमच्या बाबाक घेवन कित्याक काय तुमचें नोर करून माय म्हजी वणी ह्या घरांत रावलेली आनी तूं भायर सरत म्हजी माय म्हाज्या सांगात म्हजी वणी ह्या घरांत रावलेली म्हजी माय ती म्हजी वणी ती म्हजी माय ती म्हजी वणी माय म्हज्या सांगात तुवें आतां जाल्यार हांवें तुका बॉक्सान म्हणची पडली ओय हांवें तुका तूं मदें पडना काय तुजी माय आनी तुज्या कितें करून जाता पळय तें कर तूं पळयतलो थोडे चिलोक केल्या खरं स्पेशल चिलोक गवपण पण पुलीस बिलीस दोन्यात आहे तिथे आपण 2-3 चिलोक भायर काय
पुलिसां मात्र पण आहे त्या होताले बच्चा निर्गोची करून आल्या त्याचा माशे चुकल्या पुरा माहिती झाला तेच करेंट पुलिसाची वाईट येवपाची आपल्या सगळेच वाटाणे येतात जिको गांवसोला वाईट लागून वयतालो शेवटाक तो म्हजो पुढचो हांव म्हज्या पुताक सोडून म्हज्या संगाताक दवरूंक सोदतां हांव म्हज्या पुताक संगाताक स्वताक धुतलो जो हांव क्रिमीचो रक्षा पळयतलो आमचो तो शेजारी मनीस ताका तो सेरी जिमीशी मारून पळोवन भोंवता पयलो ताका दुखतलो झाड आवाज करता ते कितें जावं ते सेरी धरून हांव पुलिसीच्या ताब्यांत दवरतलो उपरांत ताका जरूर गोळाचे फॉर्मल पडटले ना रे तूं झाड जमवता तुझ्या पार कोण दिसत मारगा दुईसात जिवीशी बाजू आता झाड जमवता मारणार तेका हांव तुका आतांचे आतां पुलिशे लागीं व्हरोन दिता उपरांत तुका जरूर गोळाचे फॉर्मल पडटले ते पासत कोण तुजे निमणे रोता आनी मग तुका निमणी कसली वस्त जाय पळय ती आंटीगे चड होते म्हळ्यार आतां तुमकां काडटा एक इच्छा सात निमाण फायनल इच्छा म्हणटा सांग म्हाका तुजी निमणी इच्छा कोण पण म्हाका पुलिशेन दोन दिवस दित न्हू होय म्हाका पळय तोंड गोड करपा जाय बरें गोड जावपा जाय तें तोंड पॅड बी हांव तुजें समोक ना व्हडले प्रॉब्लेम ना रे दोन तीन किलो काम रे बरें तोंड गोड करी आनी मागीर आमदाराची विशय ओके टेक माय पेशंट कामन काम उबे नाका तुजी निमणी इच्छा हांव पुरी करता कामन My bully-bully-shan, come on, my bully-shan. Don't worry about that, Jerome, don't worry about that. Yang kan itu cing pun dah, ada pun nak lagi. Don't worry about that, Jerome. Lagi nak ada sini yang mulai. Come on, sini mulai jauh, boleh kota biasa. Come on, come on. My bully-shan, my bully-shan, my bully-shan. Oh, ya, don't kota. Bukan kata bukan ini polisi lagi. Don't worry about that, Jerome. You want more, my bully-shan? Don't worry. हम तुम हाथ तक जाकर वाला पुलिस के लगे था जितो ये मुझे पढ़ो मुझे बात और ये ना हम पुरान का बोलता था हम का पुलिस के लगे निकलो कौन ये ये रोज को कैसे ली जी मुझे माइंड के वेग एक काम आशा लो तुम्ही मला केन्ना तरी तिका वेळ मारून दिला त्या बघता आणि ताका वाढ दिता जसो हांव वाडला पळय तो
चोर हांव लुचो हांव दवतीर हांव तुझ्या भाषेत अनेक लोक होतात या संसारात आलेलो. नाका म्हाका म्हजे भाशेन आनीक एक भुरगो ह्या संवसारांत तो आसता पडलो गो. म्हाका लागून आनीक एका भुरग्याचो कुडार पिडा जालोलो. वरात त्या भुरग्याक वरात हांव येता तो गांव सोडून पयस वेता. तुका बसून केन्नाच नव्हतो तुला कांयच खबर ना पिडू आमचे उन्नीन आमची सगळी गिऱ्यात काय हे गिऱ्याच्या नावार केला आणि ताचो हो काका उपरांत आमची उनी वयतली उनी न्हय ती गौ दिली जावन आतां एक जिवाक मेवता. एकदम बरें केलें पूण ठरवता ते काळी तुका तूं मावलें पूण आयज तुज्या तुजो पाळा ते संवसारांत मागीर वचूंक न्हय पूण ताच्या मनाची हांव येता माय बस बसून तुका माय माय कोण मेळटा माय तुमची उन्हीन सगळी रस्ते तुमच्या नावार केल्या म्हाका तुमचे कांयच नाका. हांव फुकट म्हजे पुताक व्हरोंक आयला श्रीकम व्हरोंक आयला श्रीकम म्हजे पुताक हांव तुका व्हरोंक आयला.